कोविडाचेर मात करत गोवा स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव्ह बँकेन भरारी मारत अंदू आर्थीक स्थिती बळिश्ट जाल्ल्याचे जाहीर केले। शेतकारांकय ताचो लाव जाल्ल्याचे संचालकान सांगले। या वर्साचे फायनान्शियल रिझल्टय बँकेचो अध्यक्ष उल्हास फळदेसायान जाहीर केले। आमचे ह्या वर्साचे फायनान्शियल रिझल्ट जे आसात ते आमी प्रेस करून डिक्लेअर केले नाशिल्ले, त्या पब्लिकाक कळपाक जाय त्याच खातीर आमी हो मुद्दम करून आज प्रेस आपयला। आणि पयली सुवातेर ह्या बँकेची जी डेपॉझिट्स आसात ती 2161 crores एज ऑन 31 मार्च आसात। तशीच एडवान्सीस 1140 crores ही एडवान्सीस आसात आणि सगळो बिजनेस मिक्स आसा तो 30 lakhs 11,000 हो जो आसा तो बिजनेस मिक्स आसा। तशेंच जे इन्वेस्टमेंट्स आसा 3030 lakhs कितें बिजनेस मिक्स तो डेपॉझिट्स एंड एडवान्सेस कितलो जाता तो 3030 lakhs आणि इन्वेस्टमेंट जे आसात ते आमचे 1195 crores हे इन्वेस्टमेंट आसा। आणि तशेंच पेड ऑफ जे शेअर कॅपिटल आसा ते 79 crores 65 lakhs आसा। तशेंच रिजर्व्स आणि सरप्लस आसात। आणि ह्या वर्साक जे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आसा ते ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली आमचे 20 crores 5 lakhs जाल्ले कडेन आसा। आणि नेट प्रॉफिट ते आमी ह्या वर्साक 6 crores 95 lakhs हे नेट प्रॉफिट केलेले आसा। हे नेट जो प्रॉफिट आसा तो गेल्ल्या वर्सा 1 crore 28 lakhs जाल्ले। हातूंतल्यान एकच सांगपा की जी बँक एक टायमाक लोक पयशे दवरपाक भिताले आनी खूब अशे प्रॉब्लेम फेस जाताले ते आतां टोटली आमी तातूंतल्यान भायर आयिल्ले कडेन आसात। जो लॉसीस आसा ती 100% लॉसीस आमी मेकअप केलेले आसात। जी प्रोविजनां स्टाफाची ग्रॅच्युटी जावं लिव्ह इनकॅशमेंट ही आमी जवळ जवळ 100% प्रोविजन्स केल्ले कडेन आसा बँकेन। आनी बँक एक स्टेबल पोजिशनान जे आयिल्ले कडेन आसा, व्हेरी स्टेबल। त्या हातूंत भितर जे आमचे बोर्डाचे लोक आसात ते बोर्ड पण सिन्सियरली हेजेर बँकेची मुखार कशी उदरगत जावची हाजेर विचार करता। आमचे MD आसा, बाकीचो स्टाफूय आसा, हातूंत भितर सगळ्यांचोच वांटो आसा। आनी ह्या सगळ्यांच्या हाका लागून ही बँक आज खंय तरी एक भरारी मारपाच्या मुखार हेजेर आसा। तर आज आमी मुखार वचोन ह्या बँकेक एडवान्स जी टेक्नॉलॉजी जाय ते एडवान्स टेक्नॉलॉजी पण आमी सगळे टेंडर फ्लोट करून फायनल सगळं जाल्ले कडेन आसा। आनी ते गव्हर्मेंटा कडचे आयले नंतर इमिडिएटली आमी मायग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेअरा वचपाचें आसा। कितें जाता प्रॉब्लेम अशें जाल्ले कडेन आसा की आमचे कडेन जी एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसा डिजिटल जावं कितें हे पळय आसा ते सद्या ना। आनी ताका लागून आमचे कडेन जो यंग जनरेशन एट्रॅक्ट जावपाचें ते यंग जनरेशन खंय तरी आमकां त्या प्रमाणान पर्संटेज आज मेळना। आनी त्या खातीर आमी मुखार मायग्रेशनां वतात। मायग्रेशन केल्या नंतर आमकां मोबायल बँकिंग, नेट बँकिंग हाजी सगळी ज्यो फॅसिलिटी आसा बँकांनी त्यो फॅसिलिटी आमी दिवपाक पळयतात।